प्रितीच्यानो, ओतुंबराचो म्हयनो रुजाईचो वो तेरसाचो म्हयनो आनी विश्व पवित्र कातोलीक सभेन ओतुंबराचे 7वेर रुजाई सायबिणीची परब आमी समारंभता। जो कोण सदांकाल रुजाईचे मागणे करता तो केन्नाच वांकडे वाटेन वेचना। ह्या निवेदनाक हांव म्हज्या रोगतान सय दितां अशें भाग्योंत लुईस दे मॉन्टफोर्ट उद्गारलो। रुजाई हें उतर लातीन भाशेन रोजारियम ह्या मूळ उतरांतल्यान आमकां मेळ्ळां आनी ताचो अर्थ म्हणल्यार गुलाबाची बाग, गुलाबाची बाज ओ फुलांचो झेलो। दर एक नोमान मरे एक तांबडो गुलाब आनी दर एक आमच्या बापा एक धवो गुलाब, जो आमी आंकवार मारयेक भेटयता म्हूण लोक सोत मानतालो। क्रिस्ती धर्माची परंपरा ट्रेडिशन आमकां सांगता ते प्रमाणे आंकवार मारयेन भाग्योंत डॉमनिकाक 12व्या शेंकड्यान तेरसाचें मागणें दिलें आनी उपरांत 15व्या शेंकड्यान भक्तिवंत एलन दे ला रोश हाणें हें तेरसाचें देवस्थान फुडें व्हेलें। त्या शेंकड्या ते आतां मेरेन तेरसाच्या मागण्यांत जायतीं बदलोवपां भितर सरल्यात। 1569 वर्सा पाप सायब पायस पांचव्यान तेरसाचें देवस्थान कातोलीक इगोर्जेंत सुरू केलें। 2002 वर्सा पाप सायब बाग्योन जुआंव पावलो दुसऱ्यान तेरसाच्या मागण्यांक आनीक 5 उजवाडाचे मिस्तेर जोडले आनी हाचे उद्देशी 150 नोमान मारी आसलेल्यो त्यो 200 जाल्यो। तेरसाच्या मागण्याची समजणी आमी घेवया। तेरसाच्या मागण्यान पयले सुवातेर सुरवात दितना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून सोत मानता आमी म्हणटा। दर एका मागण्याची सुरवात आनी बुनयाद जावन आसा भावार्थ। तेरसाचे मागणे सुरू करतना आमचो भावार्थ परगटून आमी सुरवात दिता। तेरसाच्या मागण्यान जेजूचे आनी आंकवार मारयेचे आमी गूट नियाळटना भावार्थ जावन आसा चावी, जाचे उद्देशी हे गूट आमी मानून घेता। तेरसाच्या कोताक कुर्सार खेळायल्ल्या जेजूची इमाज, कुरीस जावन आसा देवाच्या मोगाची खुणा, जाचे वरवीं देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो। जेजून कुरीस आपणायलो आनी कुर्साक वेंग मारून आपलें जिवीत भेटोवन आमची सोडवण केली। त्याच खातीर सोत मानता म्हणटना हेंच नियाळूंक तेरसाच्या कोताचो कुरीस आमी आमच्या हातांत दवरता। कुरीस हातांत दवरून सोत मानता म्हणप म्हणजे देवाचो मोग नियाळो। आमच्या बापा जावन आसा एक व्हड आनी मोलादीक मागणें। भाग्योंत लुईस दे मॉन्टफोर्ट अशें म्हणटा, जेन्ना आमी मागण्याच्या मोनान दर एक उतर नियाळून आमच्या बापा मागणें म्हणटा तेन्ना आमी सुभागी आनी आमकां जाय तें फावो जातलें। देवा कडल्यान कुरपा जोडून घेवच्या मोनान आमच्या बापा हे मागणें तेरसाच्या मागण्यांत जोडलें। नोमान मारी हे वाकाणेचें मागणें। ह्या मागण्यांत 3 कारणांक लागून आमी आंकवार मारयेक वाकाणणी दिता। पयले सुवातेर ती कुरपेन भरलोली, दुसरे सुवातेर मनीस जालोल्या देवाच्या पुताची आवय आनी तिसरे सुवातेर सगल्या अस्तोऱ्यां मदें ती सुभागी। हे मागणें करतना तिच्या पुता जेजूकूय आमी वाकाणटा, सदैव तुजें कुशीचें फळ। नोमान मारे हें मागणें पवित्र पुस्तकांतल्यान विचून काडलां। पयल्या भागान बोडव्या गाब्रिएलाची आनी दुसऱ्या भागान भाग्योंत एलिझाबेथीची उतरां आमी नियाळटा। भाग्योंती मारे हें उपकार मागपाचें मागणें। हांगा दर एकलो केलोल्या पातकाचें आनी मरणाच्या वेळार बोगसोणें मेळूंक
देवाचे आवयचे विणवणी मागता. सोत मानता उपरांत एक आमच्या बापा 3 नोमान मारे. जेन्ना आमी 3 नोमान मारे म्हणटा तेन्ना आमी आमकां भावार्थाचें, बरवशाचें आनी मोगाचें देणें फावो जावंक देवाचे आवयची मजत मागता. आमचें मागणें ऑर्ता बरीत आनी फळां बरीत जातलें जाल्यार देवाचेर बावात दवरून तें काळजान तावन येवंक फावो. देवाच्या मोगाचेर बरवसो दवरूंक जाय आनी भावा भयणाच्या क्रिस्ती मोगाचेर जिवीत दवरलेलें आसूंक जाय. जेजूचे शीस जेजू सरशीं येवन आपणाक मागणें करूंक शिकय म्हूण मागतात आनी तेन्ना जेजू तांकां आमच्या बाप्पा हें मागणें शिकयता. हेंच मागणें म्हणून आमी आमची सगली मागणी आनी गरजो देवाच्या हातांत समर्पिता. तेरसाचें कोंत. तेरसाचें कोंत जेजूच्या गुटाचो आमकां उगडास करता. 5 गूट नियाळटना जेजूच्या 5 गायांचो आमकां उगडास येता. मनशाच्या हाताची 5 बोटांय खुणायता. तेरसाचें मागणें उच्चारून नियाळांतल्यान आनी देवा सरशीं लागीं येता. दर एक तेरसाच्या कोताचो मुणो हातांत धरून मागणें करतना देवाचें आसणें अनुभवूंक आमकां एक संदी. खुरीच खुणायता जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताचो माज. आमच्या बापा मागणें बापाचो आमकां उगडास करता. नोमान मारे मारयेचें जिवीत नियाळूंक आमकां उस्कायता आनी मोहिमा बापा म्हणून पवित्रित्वेक आमी वाकाणणी दिता. प्रितीच्यानो, तेरसाच्या मागण्या विशीं पाप सायबाचें मन कितें जालें काय? पाप सायब पायस 12 आमकां अशें म्हणटा, तेरसाचें मागणें आमचो भावार्थ सांबाळूंक एक सोपी वाट आनी हातयार. पाप सायब पावलू 6 आमकां अशें म्हणटा, तेरसाचें मागणें शांतिकायेचें मागणें, नेणारांक एक पवित्र पुस्तक. पाप सायब लियो 13 आमकां अशें म्हणटा, तेरसाचें मागणें वायटाचेर ओत्मीक हातयार. पाप सायब पायस 11 अशें उद्गारलो, तेरसाचें मागणें आमचो भावार्थ जिवाळ करता. पाप सायब जुआंव 23 तो अशें म्हणटा, तेरसाचें मागणें जेजूचें मिस्तेर नियाळूंक एक आदार. पाप सायब भाग्योन जुआंव पावलो 2 तो अशें उद्गारलो, तेरसाचें मागणें म्हजे आवडीचें मागणें. आनी आतांचो पाप सायब फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटा, कुटुंब कसो बरोबर तेरसाचें मागणें करता तेन्ना आमकां बळ मेळटा. प्रितीच्यानो, तेरसाचें मागणें आमकां कित्याक गरजेचें काय? पयले सुवातेर तेरसाचें मागणें जेजूचे गूट नियाळूंक आमकां आदाराचें. दुसरे सुवातेर हें मागणें आमचें भितरलें जिवीत आनी वायट वोंडावण्यो धुवून काडटा. आंकवार मारिया आमचे पासत देवा लागीं विनवती करून आमचें पातकी जिवीत धुवून काडूंक मागता. तिसरे सुवातेर शुभ वर्तमानाची तत्वां मुल्यां जियोंक आमकां आदाराचें. आनी निमाणे चवथे सुवातेर पातक्याचें काळीज हें तेरसाचें मागणें बदलता. ओतुंबराच्या म्हयन्यान तेरसाचें मागणें बरोबर केल्यार पवित्र सभा आमकां खेरीत कुरपा आनी पातकाचें बोगसणें आमकां भासायता. आमच्या कुटुंबीक जिवितान देवाचो आशिर्वाद अनुभवूंक मारयेची भक्ती आमी फुडें व्हरूंक फावो. जेन्ना आमी तेरसाच्या मागण्याक वेळ दिता तेन्ना मारिया माय आमचे पासत अदीक नम्रतायेन आपल्या पुता लागीं मागता आनी जेजू आपल्या आवयक केन्नाच ना म्हणचो ना. हातूंत कसलोच दुबाव ना. मारिया जावन आसा आमची आवय. एके आवयचो मोग ती आमकां दिता. एक आवय कशी ती आमकां केन्नाच सांडची ना. सदांच ती आमचे पासत आपल्या पुता लागीं विनंती करीत आसा. दर दिसा कुटुंबान आनी आमच्या खासगी जिवितान तेरसाच्या मागण्याक वेळ दिवंक गरजेचें.
तिची देख घेवन बापाची खुशी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवंक फावो. मारिया चल्ली ती पवित्रपणाची वाट आमी चलोवन तिचे विणवणेन सर्गीचो मुकुट जोडूंक एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवूया. बाग्योन जुझे मारिया एस्क्रिवा अशें म्हणटालो, भावार्थान आनी मोगान तेर्साचें मागणें दर दिसा तुवें केलें जाल्यार आंकवार मारिया तिच्या पुताच्या पावलांनी चलूंक तुका वाट दाखयतली. प्रितीच्यानो, तेर्साच्या मागण्याक वेळ दिवन आंकवार मारयेची भोक्ती करुया आनी तिचे विणवणेन जेजू तिच्या पुताच्या देण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवूया. Mai tu amci rosai saibin, tu cieli uschia contin, a cantavelar tu și musot magu, somel stanci, corchera cu